माथेव आवेसवर 4 जेजूची ताळणी. तेदना देवचारान जेजूक नाडचे खातीर पवित्र आत्म्यान ताका अरण्यांत व्हेलो. 40 दीस आनी 40 राती जेजून उपास केलो आनी त्या उपरांत ताका भूक लागली. आतां लागीं सोरून नाडप्यान अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातरांचे उंडे जावंक आज्ञा कर. पूण ताणें असो प्रतिपाल केलो, पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा तें हें, उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. मागीर देवचारान ताका पवित्र शारांत व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कोलसार ताका उबो करून अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सोकला उडी मार, कित्याक अशें बरयल्लें आसा, तुजे विशीं तो आपल्या दुतांक होवाळो दितलो आनी तुजो पांय फातराचेर आदोळना जावंक ते आपल्या हातांनी तुका उखलून दवरतले. जेजून ताका असो जबाब दिलो, अशेंय बरयल्लें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची तुवें परिक्षा करूं नये. त्या उपरांत देवचारान ताका एका भोव उंच दोंगरार व्हेलो आनी संवसारांतल्यो सगल्यो राजवटक्यो आनी तांचो दबाजो ताका दाखयली. ताणें म्हणलें, सरपटून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगलें तुका दितलों. तेदना जेजून ताका असो प्रतिपाल केलो, पयस सर सैताना, कित्याक अशें बरयल्लें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाक तूं भोसतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा करतलोय. शेकी देवचार ताचे सोरशिल्लो कडसरलो आनी देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. जेजू गालिलियांत आपलो वावर सुरू कोत्ता. जुआवांक कैदी केलो म्हूण आयकल्ल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. जाबुलोनाच्या आनी नेफ्तालीच्या गांवां, दर्याचे वाटेर जॉर्दानाचे पेले तोडी आस्तो राष्ट्रांचे गालिल्या, कालोखांत रावतेल्या लोकांन एक व्हड उजवाड देखलो. मोन्नाची सावली पडलेल्या गांवांत रावतेल्यांक एक उजवाड उदेलो. अशें इसायास प्रवाद्यान सांगलेलीं हीं उतरां पाळोवन येवचे खातीर नाजारेत सोडून जाबुलोनाचे आनी नेफ्तालीचे शिमेर दर्या देगेर आस्तो कापेर्नौमांत ताणें ठिकाण केलें. तेदनातान जेजू अशें म्हणून उपदेश दिवंक लागलो, जिवीत मन बदलात, कित्याक सुर्गीचें राज येवचें जालें. जेजू 4 कारव्यांक आपयता. गालिल्याच्या दर्याचे देगेर चलतना ताणें 2 भावां सिमांव म्हणलेल्या पेद्रूक आनी ताच्या भावा आंद्रेक दर्यांत पागेर मारताले ते देखले. ते कारवी आसले. ताणें तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दोत्ता तसले कारवी कोत्तलों. आनी रोखडेच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसऱ्या हेर 2 भावां जाकोबा जेबेदेवाच्या पुताक आनी ताच्या भावा जुआवांक होड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रांपणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच होडें आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू शिकोवन दिता, प्रवचन कोत्ता आनी पिडेवंतांक बरी कोत्ता. जेजू
आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून फिरून तांच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो, राजाचें शुभ वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. तेन्ना ताचें नांव आख्खे सिरियेक गाजलें आनी सोमेस्त वायटाकारांक सोबार जिन्साचे पिडेन आनी कोश्टां दोगदोगांनी वळवळटल्यांक, देंवचार बसलोल्यांक, मुल्लूक मातेल्यांक आनी आरेन पडलोल्यांक ताचे सोयशी हाडटाली आनी ताणें तांकां बरीं केलीं. गालिल्यातान 10 नोंगरांच्या प्रांतांतान, जेरुसालेमांतान, जुदेयांतान आनी जॉर्दाना पलतडच्या प्रांतांतान येवन लोकांच्यो व्हड उरपोंची ताचे फाटल्यान वेताल्यो. देवाचें उतोरें, देवाचे उपकार. थँक यू, जीसस.